नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। पंचायत वेंचणुकांची उमेदवारी फाटी घेवपाचे निमाणे दिसा 31 पंच बिनविरोध आयले वेचून 186 पंचायतीचे 1497 प्रभागांनी 10 ऑगस्टाक जातली वेचणूक। पैंगिणी काळशी चिपळेच्या गांवकारांची पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची तयारी वॉर्ड जनरल करचो मतदान केंद्र लागीं हाडचें म्हूण मागणी। ट्रॉलरांक दर्यांत सोडच्या आदीं मरीन पुलिसांनी जनरेटर LED फिशिंगाची सामग्री ना हाची करची खात्री हायकोर्टाचो नुस्तेमारी खात्याक निर्देश। पेट्रोलिंग सांगलें वाडोवंक। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेची हेल्थ सेक्रेटरी घेऊन GMCक सरप्राइज विजिट। फॅसिलिटीचो नियाळ, हॉस्पिटलाच्यो खाटी फुल, दुयेंती स्ट्रेचराचेर, नितळ साण्ण, स्टाफाचेर फोग। नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केसीत काँग्रेसीची मुखेली सोनिया गांधी परत ईडी मुखार। आज ईडी मुखार तिसरो दीस परत 6 वरां चौकशी। हिंसक काँग्रेसवाले रस्त्यार। सक्तवसुली खाते ईडीचे अधिकारांचेर सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को। केंद्राक मोठी थाकाय, समन्स, अटक, इन्क्वायरी करपाचे PMLA कायद्या सकल ईडीक पुराय अधिकार। सांगोर्डा एका रेस्टॉरंटात पुलिसांचो टायट जावन धुमाकूळ। पार्टी करूंक गेल्ले बिलावेल्यान वाद। 3 ट्रॅफिक हेड कॉन्स्टेबल हेर 5 हेड कॉन्स्टेबल सस्पेंड। चल्ल्या चौकशी। पंचायतीच्या वेंचणुकांची उमेदवारी फाटी घेवपाचे निमाणे दिसा आज 31 पंच बिनविरोध वेचून आयले। तांच्या वॉर्डांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार ना। आता 186 पंचायतीच्या 1497 प्रभागांनी 10 ऑगस्टाक मतदान जातलें। 1528 वॉर्डां खातीर 6256 उमेदवारी अर्ज आयिल्ले। अर्जांची छाननी मंगळारा जाल्ली। पैंगीण काळशी चिपळेच्या लोकांनी पंचायतीच्या वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां। फाटले 3 टर्म खंय तांचो वॉर्ड STक राखीव। ते भायर खंय 16 किलोमिटरांचेर मतदान केंद्र। वॉर्ड जनरल करचो मतदान केंद्र लागीं हाडचें म्हूण मागणी। तांकां खंय लेखी जाय, नाजाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेरय बहिष्कार घालपाची तयारी। 15-20 वर्स जाली कंटिन्यू ST आसा वाट आनी ST आसल्या कारणान आमकां 16 किलोमिटर थंय वचून वोटींग करूंक पडटा। तो बूथ गेल्ल्या 15 वर्सां फाटीं हांगाच गाड्या वोटींग करताले। आतां तेमी 16 किलोमिटर फुडें व्हेला, तिकडे माल्ल्या व्हेला। म्हणटकच आमची मागणी कितें तो आमकां सेपरेट करचें आनी तांकां सेपरेट करचें। कित्याक आमची वोटींग आसा जे 378 वोटींग आसा आनी STचें वोटींग आसा ते 240 आसा 240। म्हणटकच आमची सेपरेट आनी तेंची सेपरेट करपाची। कितले टर्म जाले आता? आता चवथो टायम, चौथी टर्म कंटिन्युअस जाला। हय हय कंटिन्युअस जाला। म्हणटकच आमकां कितें इतले पयस वचून वोटींग करपाक जायना आनी आमची त्या वेळार आमचें काम करपाक शकना। कित्याक गेल्ले टायमाक आमचो STचोच आमगे सरपंच जालो, पंच जावन सरपंच जालो। तेणी बी आमचें कांय केलें ना आमकां। पण त्या वेळार आमगे काम करूंक शकना जाल्यार आमकां जनरल कॅटेगरी आमकां दिवची न्ही। आनी पयलीं OBC आहले, OBC जनरल आनी ST तुमी तिनी कंटिन्यू करात। आतां 4 वर्स कंटिन्यू ST म्हळ्यार कशें करपाचें लोकांनी? आमकां तिरवाळ मारले वेगळे करचे आनी आमकां वेगळे करचो। केन्ना जाल्यार कितें करता तुमी? केन्ना जाल्यार आमी मतदान करचे ना। मतदान करचे ना। आमी ह्या इलेक्शनाक मतदान करचे ना। हो जो मान्य जाता तो पर्यंत आमी खंयच्या इलेक्शनाक हें करचे ना। वोटिंग करपा ना। MP इलेक्शनाक करपा हय ना खंयच्या इलेक्शन ना पण हो स्टँड तुमी पयलीं कित्याक घेवना? आतां इलेक्शन डिक्लेअर पूण तेय भायर पडले। तुम फॉर्म भरता आसा तो आमदार येता सो खबर आसा तुमकां हो डिक्लेअर करना ते कोण उमेदवार डिक्लेअर करनात। म्हळ्यार फुल्ली डिसिजन तेंगे वेगळें जातलें किंवा तो वेगळे पक्षार रावतलो। गेली 15 वर्सां तुमचेर अन्याय जायला। हय कंटिन्यू
हे कोण पर्पजली करता दिसता पॉलिटिशियन काय ऍडमिनिस्ट्रेशन हे वेल्यान चलत काय उलोवंक शकना. कशें आसा जेगे हाती पावर आसा ते सगळे करून घेतात. ठराव घेतला की आमकां एडफुजी थंय वोटींग नाका आनी आमकां आमगे सेपरेट जाय. गेले ते फावटी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी ना म्हूण लोक मतदाना वचपा उरले ना गेल्ले सगळे गेल्ले. थोडे लोक गेले काय पंदरा वर्स फिनिश जालें तेंगेचो एसटीचे म्हणटर आतां आमी हें करपा न्हय वोटींग करची न्हय कोणें तुमकां कन्विन्स केला तुका ना करपाक? करची न्हय. कित्याक लागून अशें वचपा जाय आमकां कसलो फायदो ना कितेंच करपा जाल्यार वचून फायदो कसलो आहा कितें तरी फायदो जावपा जाय एक वर्सा तरी कितें करूं जाय न्ही कोणें खबर ना सरपंच खंयचो आनी पंच बी खंयचो म्हण पंदरा वर्स जाले त्यात निवळ येयले ते आमगे हितून वाडा हितून किबल्या भितर ह्या वाडाक कितें केलें तें नेम दाखोवचें. जनरल कित्याक जायना सगळे फाटी एसटी सगळे एसटी कित्याक कोताय जनरल आमकां जनरल जाय आतां. आमकां लिगल बरोवन जाय गव्हर्मेंट थ्रू आमकां जाय लेखी आश्वासन जाय बाबा आमी फूल फावटी कंटिन्यू करतले आनी हे सेपरेट ते सेपरेट करतले अशें आमकां कितें तरी आमकां क्लियर जाय. हय अशें आमकां कितें लिगल जाय तोंडान आमकां नाका. असो प्रसंग येयलो सरकारा विरोधात कोर्टाक वचपा पडलें जाल्यार वयतले 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 वयतले. ट्रॉलरांनी एलईडीन नुस्तेमारी जावंक जायना. हायकोर्टाची नुस्तेमारी खातें मरीन पोलिसांक देखरेखीक वॉर्ड. ट्रॉलर दर्यांत सोडच्या आदीं तातूंत जनरेटर वा एलईडी नुस्तेमारीचें कसलेंच सामान सामुग्री ना हाची खात्री करपाची वॉर्ड. कोस्ट गार्डान सरप्रायज इन्स्पेक्शन करपाचें. सरकारान केंद्रा कडेन उलोवन खंय आनीक पेट्रोल बोटी घेवच्यो. We asked for inspection to be done of all the boats which are going out for fishing before the fishing starts, which is on 1st August, because the boats which have generators are using the generators for purpose of LED lights. Otherwise the boats don't need to have generators since the motors are equipped with alternators to run normal lights and normal fishing gear and so on. The state government filed an affidavit wherein they have stated that they are carrying out inspections. They have asked their officers, they are looking around. The central government also said that they are doing inspections on the high seas, but the fact remains that the petitioner says that there are at least 450% of the 800 odd boats which go fishing which are using LED lights. So the court has taken this very seriously because of depletion of our fish reserves, and the court has directed that before the boats go out there will be a proper inspection carried out both by the Department of Fisheries and by the Coastal Police, both of them, to see that there is no equipment which can lead to the use of LED lights while fishing, also bull trawling or pair trawling. All this should not happen. And the court has also asked the department to expeditiously process its applications for additional boats, because the department says they have only 2 boats. And the court has said that serious action should be taken against any vessels which are found with equipment going out to the sea which can use LED lights. The matter is now posted for 17 September. In the meanwhile, the department has said that they would call a meeting of the Coast Guard and the various departments, the Coastal Police, and also invite the petitioners so that further suggestions can be discussed and examined on how this bull trawling can be effectively stopped as per law. The court has not specifically passed any order. Earlier there were order passed that Fisheries Department and Coast Guard etc. should keep a watch and some deterrent steps should be taken. Today the court said, in fact there is suggestion today, more than the arguments, it was a matter of discussion. Today the court has also discussed the matter with us, and the suggestion came that there should be some meeting held between the stakeholders, like for example the Coast Guard officers, the Goa Coastal Police officers, the marine officers, and maybe petitioners also will be involved. There will be a meeting held, and how this problem can be solved. Because the court also has said, we have also said that we are not going to take this as an adversarial litigation. This is for betterment of
the society itself. So therefore, such a situation is considered, and the court now recorded that we will hold one meeting, and I think 12th September is the date given by which time we will file another affidavit in the court stating what has progressed from today till 12th of September. नॅशनल हेराल्डाचे मनी लॉन्ड्रिंग केशींत काँग्रेसीची मुखेली सोनिया गांधी परत ईडी मुखार. हो चवकशेचो तिसरो दीस. काल आपोवन 6 वरां उजो रायली. ते आदी फाटल्या ब्रेस्तारा 3 वरां. आतां परत 6 वरां. काँग्रेसवाल्यां बरोबर पूत राहुल आनी धूव प्रियांका दोगांय रस्त्यार. राहुल गांधीक हे केशींत हे आदी ईडीन 5 दीस आपोवन उजो रायला. ईडीच्या अधिकारांचेर सुप्रीम कोर्टाचो शिक्को. केंद्राक मोठी थाकाय. समन्स अटक इन्क्वायरी करपाचे PMLA म्हणल्यार मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या सकल ईडीच्या अधिकारांचेर सुप्रीम शिक्को. ईडीच्या अधिकारांक आव्हान दिवपी याचिका सुप्रीम कोर्टा मुखार आशिल्ल्यो. ईडी, FSIO वा DRI हे पोलीस न्ही हेंवूय सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. गोंय पुलिशेचे 8 हेड कॉन्स्टेबल टायट जावन गुंडागर्दी केली म्हूण सस्पेंड. 3 ट्रॅफिक हेड कॉन्स्टेबल आनी 5 हेड कॉन्स्टेबलांचो ग्रूप सांगोळडे एका रेस्टॉरंटांत पार्टी करूंक गेल्लो. थंय बिलावेल्यान वाद. रेस्टॉरंटांत पुलिसांनी धुमाकूळ घालो. प्रकरण चडार पडटा तें पळोवन रेस्टॉरंटवाल्यान पुलिसांक आपयले. 8य टायप पुलीस सस्पेंड. चवकशी चल्ल्या. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. GMCची परिस्थिती पळोवंक आरोग्य मंत्री विश्वजितान हेल्थ सेक्रेटरीक घेवन GMCक अकस्मात विजीट मारली. हॉस्पिटल फूल. पेशंट स्ट्रेचराचेर. नितळसाणी ना म्हूण मंत्री फुर्योज. परिस्थिती पळोवन कांय पेशंटांक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक सुरवात. GMC वेलो ताण उणो करपाचे नजरेन खंय एक्शन. जाय तो लोड गोवा मेडिकल कॉलेजचेर आयिल्लो आसा आनी तो लोड आमी कमी करपाक म्हणून कशें प्रत्येक वॉर्ड इन्स्पेक्ट करून कितें करपाचें आमी हें केल्लें आसा. प्लस डॉक्टरान ऑलरेडी एनालिसीस केल्लें आसा की कितले रेफरल्स हांगा बाकीचे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स नॉर्थ गोवाचे हांगा येता, आजिलोच्यान जे येता तेजे आमी रिव्यू घेवन आमी योग्य ते डिसिजन आमी घेतले. त्या हेल्थ ऑफिसर आनी डॉक्टर आनी मेडिकल सुपरिटेंडंटाक आमी सरकारचे आदेश दितले की पेशंट्स जे ते मॅनेज करूं शकता ते रिफर करपाचे ना गोवा मेडिकल कॉलेजान. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान जे पेशंट जमनीर आहा जे कितें पेशंट्स आमी शिफ्ट करूं शकता ते सगळे पेशंट्स आयजचे आयज 11-12 पर्यंत आमी आयज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान आमी 3 वॉर्ड आमी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनाक आमी अलोकेट केल्ले आसा ते आमी केल्ले आसा. त्याच बरोबर एक वेगळे तरेचो SOP आनी प्रोटोकॉल फाल्यां पर्यंत सेक्रेटरी आनी डीन जाग्यार घालतले की कार्डियक पेशंटाक टायम न वेस्ट करता कार्डियक आमचे कार्डियक हे वॉर्डान तेका शिफ्ट करपाक म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर चर्चा करपाक म्हणून आयज आमची विजीट आशिल्ली. आमकां सगळ्यांक एकूच जाय की पेशंटाक योग्य ती सेवा गावली जाय. पूण आयज ते हॉस्पिटल आयज सुपर स्पेशालिटी चालू आनी थोडे 3 सुपर स्पेशालिटी चालू जावपाचे पूण तेजे पयलीं आयजची सिच्युएशन कितें आहा तें आमकां सुदरूंक जाय. आरोग्य मंत्री विश्वजितान GMC प्रमाण फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय विजीट मारची. फोंड्या खंय ब्लड बँक आनी CT स्कॅनाची फॅसिलिटी जाय. अजून पर्यंत ब्लड बँक आमकां मेळूना. आमकां दुसरी मेन गजाल एक ब्लड बँकाची आनी CT स्कॅन MRI म्हाका पूर्ण खात्री आहा की ज्या तरेन हेल्थ मिनिस्टर पर्सनली वचून सगळ्या पेशंट्सांक मेळटा ताणें फोंड्या जर लक्ष घालत जाल्यार म्हाका दिसता हे फोंड्याचें काम आमचें 100% जावंक शकता. आमकां जर ह्यो इमर्जन्सी केसीस CT स्कॅनाच्यो MRIच्यो दोतोर जर आमकां मेळपा लागले जाल्यार फक्त फोंड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसून संपूर्ण फोंडा तालुक्याक ह्या गोश्टीची मदत जातली. कुट्टी खांडेपाराक सुद्दां आज खांडेपार एरियेन स्पेशली आज एक 15 बेडेड तरी हॉस्पिटलाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालाचो सांग्यार IITक तेंको. तो सांग्यार उज्वल भारत उज्वल भविष्य वीज महोत्सवाक उलयतालो. सुभाष फळदेसायाचो तेंक्याक येवकार. 25% लायट बेठीच पिड्ड्यार करतात म्हूण थळावो आमदार मंत्री फळदेसाय सांगतात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार भलायकेच्या कारणाक लागून खंय पावलो ना. आम्ही
जे शेगावली लोकांनी शेगा केला नव्हता ती त्याचा वापर नाही आणि किती लाईट वेस्ट करतात ऍटलीस्ट 25% आम्ही लाईट प्रत्येकाने घेतलेलं आहे वी कॅन डेफिनेटली 25 to 25% वी कॅन सेव्ह विच इज गोइंग वेस्ट It is not being utilized. It is because of our negligence, because of our careless attitude. जरा सांगायचं IIT झाला. आता IIT सारखं किंवा शुद्ध प्रकल्प हे ही माझी इंडस्ट्री ही फॅक्टरी किंवा दूर पोल्युशन किंवा एअर पोल्युशन जाते किंवा आम्ही असले तऱ्हेचे पोल्युशन जाते आपली संभावना का IIT सारखं प्रोजेक्ट सांगितलं विरोध करपाचे हे गणित मला कळलं आधार नाही पहिली बोलल्या विरोध झाला दोन्हीजण सांगायला विरोध झाला मेळावी केलं झालं परत सांगायला आणि आज सरकारी जाग्या भितर वो प्रकल्प आज जाता आणि खूपशे लोक शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करपाखातीर घुसतात आणि चड करून आमी म्हणटात की सांगायला सगळे लोकांक वॉयस आसा तांणी सांगपाक जाय मोठी प्रेस कॉन्फरन्स जाता मेळटा घरांत ताजेर उलोवप जाता हांवें तेच म्हाका सांगा असा म्हणून म्हज्या बरोबर तुमी येयात आनी म्हाका एकूय कडेन दाखयात की ती शेताक खंय आसा ती हांव सगळो पूर्ण केंद्रीय राना मंत्रालयाचो इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो कस्तुरी रंगन रिपोर्ट शास्त्रीय नजरेन सारको ना सॅटलायटाचेर केला म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोमायच्या फुडारपणान पश्चिम घाट इको झोनांतले आमदार केंद्रीय राना मंत्री भुपेंद्र यादवाक मेळ्ळे उचेली समिती नेमून रिपोर्टाचो अभ्यास जातलो तो रिपोर्ट हे मेरेन वर्स वतले म्हणून खंय यादवान सांगलां कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन क्षेत्रात जे आमदार आसा त्या आमदारांच्या पथकान आज केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे मंत्री भूपेंदर यादव यांची भेट घेऊन इको सेन्सिटिव्ह झोनचो जो कस्तुरी रंगन अहवाल आसा तो अहवाल अवैधानिक आसा तेका लागून हो अहवाल लागू करूं जायना अशी मागणी केली। त्या वेळाचेर भूपेंदर यादव यांनी सांगले की कस्तुरी रंगन अहवालाचेर अभ्यास करपा खातीर नवीन एक आता हाय लेवल कमिटी स्थापन करची आसा। ती समिती स्थापन केल्यानंतर स्थानिक पातळीचेर वचून ती अभ्यास करतली तेच्या नंतरच इको सेन्सिटिव्ह झोनचो जो अहवाल आसा तो अहवाल लागू करचो निर्णय आमी घेतिल्लो आसा। तेका लागून फुडील 1 वर्ष तरी हो अहवाल लागू जावचो ना अशें आश्वासन ह्या वेळाचेर यादव यांनी बसवराज बोम्माई यांका दिले। विधानसभेत गोंयकारांच्या सगळ्यांत चड प्रस्नांनी इश्यू काडले आपाच्या कितल्याशाच प्रस्नाच्यो सरकारा कडेन जापोच ना म्हूण पक्षाचो दावो। विधानसभेत दर खेपे आपाच्या आमदारांक नवे आमदार म्हूण खंय चिड्डुपाचो यत्न जालो। कितेंय जालें तरी आप फाटीं सरचे ना, लोकांचे इश्यू तडीक लाग मेरेन आवाज काडीत रावतले। Highest number of questions were raised by Venzi among all the MLAs in Goa, that is about 172. आणि 134 क्वेश्चन क्रूज बाबत रेज केले। उडवा उडवीची उत्तरा सरकारा कडल्यान मेळ्ळी, कांय कॉलिंग अटेन्शन मोशन्स आन्सर मेळिना, कांय क्वेश्चन्स रेज करपाक दिले ना आणि अशे तरेन गोंयच्या लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न सरकारान असेंब्लीनी केलो। स्टार क्वेश्चन सदा 3 क्वेश्चन आणि 15 क्वेश्चन नॉन स्टार क्वेश्चन। एवरीडे कॉलिंग अटेन्शन, एवरीडे 0 आवर, 2 फ्रायडे मेळ्ळे। आमी एक मेंबर बिल घातले आणि एक प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशनय घातले। प्रत्येक गोष्टीत जेन्ना हांव उलयतालो सगळे पार्टी जेन्ना मुखार सरतालो कितेंय कॉमन क्वेश्चन विचारपाक तेन्ना एक घेर कशें जातालें आणि त्या घेरान फकत कितें जातालें की तुमी नवे, तुमकां अशें कळना, तुमी नवे। सो एक कांय सोजमिकाय मेळटाली म्हाका। एक पार्ट अशें दिसलें की नवी जाल्यार क्वेश्चनाचो आन्सर एरोगेंट येवपाक जाय। तो म्हाका दिसता दिस वॉज समहाव डिसहार्टनिंग। पयले पार्टी म्हणटात ते आमचे बेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण जाल्यार उलयला, हेज्या पयले MLA जावन गेले, कोणेच कसलेच इश्यू घेवं ना म्हणटात। तो लोकांनी आमची क्वेश्चनाय दिल्ली विचारपाची, तीय आमी विचारली। सो हेजे मुखारी जी आतां उरल्यात ती आमच्या सेशनाक घेतले आनी लोकांनी मागता आनी तेंची डिफिकल्ट कितें आहा प्रॉब्लम आमकां दिन धाडची म्हणून पार्टी आसात। आनी आमी आम आदमी पार्टी
सदां लोकां पासत आसतले, लोकांगे इश्यू मुखार व्हरतले. SGPDA नुस्त्या मार्केटाची दशा पळयल्यार लोक नुस्तें खावपाचें सोडटलो. सगळ्या मार्केटभर बुरशेपणां, चिखल, घाणी. होलसेल नुस्तेकार बोवाळ मारतात. PDA फक्त पयशे घेवंक येता म्हणून मार्केटाचे मेंटेनन्साचे पडिल्लेंच ना. FDA मंत्री विश्वजितान खंय लक्ष घालचें. मोठें इन्फ्रास्ट्रक्चर करच्या परस जमनीक कॉन्क्रीट घालून दिल्यार खंय खूब जालें. आज आमी बॉक्साचे नुस्तें आसा, गाडयेचें नुस्तें सदां जमनीर देंवयन आनी थंयच्यान आमी ते वेरायटी कितें कितें सेपरेट नुस्तें तें दवरून दिताले. पूण आज आमकां बॉक्सार देंवपा पडलें. बॉक्स धरून तेजेर बॉक्स दवरपा पडलें पलटी मारून. परिस्थिती म्हळ्यार पांय 1-1 फूट भितर वयता. इतलो दाट चिखल आसा, किडे भरल्या, उदक भरला, एंटायर मार्केट म्हणटा ती न्ही सारकें मॅस जाल्ली आसा. पूण हे कोणाकूच दिश्टी पडना. हेल्थ कॉन्शियस कितले हेल्थाचे कितले प्रॉब्लेम जावपाक शकता. 5000 स्क्वेअर मिटर एंटायर मॅस जाल्ली आसा आनी PDAचे मनीस थंय गेटी भायर 5-5, 10-10 लोक आसा, फकत पयशे घेतात. थंय कितें तांकां फेसिलिटीज जाता ती पळयना आनी मार्केटा भितर चिखल जे भरला पळय आनी उदक जाला, किडे पडल्या ते पळयले जाल्यार न्ही ते कोण नुस्तें खावचोच ना. पूण कोणाक पडोवन गेल ना. PDA पळयत ना मार्केटाक. आमी लास्ट वीक हांव PDA कडेन गेल्लो. मेंबर सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट केली. हांवें म्हणलें कितें तरी कर, सद्याक टेम्पररी कितें तरी घालून दी. तें देखून तो करपाक तयार ना. अरे तुमी दिसाक आतां 50,000 ते 1 लाख कलेक्शन घेवन वयतात. एवरेज 50,000 to 1 lakh कलेक्शन जाता हे दिसान. आनी तातूंत तुमकां थोडे पयशे डिस्पेस करून ते मातशी टेम्पररी कितें तरी अरेंजमेंट करपाक जायना. आयज नाल्यार फाल्यां आमी एक मेमोरंडम, एक रेकमेंडेशन आमी विश्वजीत राणीक दिवपा आसा. तो हेल्थ मिनिस्टर आसा, ताका एक दिवपा आसा. सद्या मार्केटाची परिस्थिती कितें आसा ते एवरी टायम आमी PDAक वचून सांगितलां आमकां येदी व्हडली मार्केट हें कन्स्ट्रक्शन नाका. सद्याक ती 10,000 स्क्वेअर मिटर आसा ती. थंय तुमी कॉन्क्रीट करा आनी थोडे शट बांदा आनी पुरो इतलेंच पुरो म्हणिल्लें. 1 ऑगस्टासावन दर्यांत नुस्तेमारी सुरू. 2 म्हयने गोंयकारांनी गरोवणी आनी मानशेच्या नुस्त्याचेर काडले. श्रावण सुरू जावच्या आदल्या दिसा पणजे करंजाळे रापण पडले ती पळयात. सुंगटां, मुड्डश्यो, बांगडे, शेतकां, वागयो, खापी, करबट धरून सगळे श्रावणात शिवराक वाल्यांची रापणीक गर्दी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.